अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत आयज तुमकां परतून एक फावट सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान। आमी ह्या माळेंत अशा कांय गोंयकारां कडेन भासाभास करतात जांणी कोंकणी, गोंय आनीक वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर काम केलां, भौमोलादीक योगदान दिलां। तांचे कडच्यान स्फूर्त घेवची, तांचो वावर आयच्या तरणे पिळगेन मुखार व्हरचो अशे तरेचो हावेस आसा। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं आसा एक अशें व्यक्तिमत्व जांणी समाजा वावरा बरोबरच खास करून कोंकणी संगितां भितर भौमोलादीक योगदान दिलां। तांणी कोंकणी गितां भारतांतल्या ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ अशा गायकां कडच्यान गावन घेतल्यांत, तांकां संगीत दिवन घेतलां। आनीक खेरीतपणान जांचे कालच दामबाबाच्या भक्तीचेर आधारीत एक नवें गीत रिलीज जालां। आमचे मदीं आसात गोंयांतले एक नामनेचे बांदकाम वेवसायीक आनीक गोंयच्या समाजसेवे भितर आनी संगिताच्या क्षेत्रां भितर सक्रीय आशिल्ले दीपबाब कारापुरकार। दीपबाब, तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळींत येवकार आनी नमस्कार। आयज तुमचे कडेन भासाभास करता आसतना काल जें तुमचें गीत रिलीज जालां दामबाबाची भक्ती गावपी, डॉक्टर राजे पवार हांणी बरयिल्लें आनीक भारतांतले ज्येष्ठ संगीतकार श्री अशोक पत्की हांणी संगीत दिल्लें, ताचो एक ल्हानशी झलक आमी पळोवया आनी ह्या भासाभाशेंत मुखार वचया। दीपबाब, ह्या गीत तुमी दामबाबाचेर बरयलां, घडये म्हाका दिसता तुमी तयार केल्लें निर्मिल्लें हें पयलें भक्ती संगीत आसतलें। कितें अणभव ह्या गिताचो? ना, पयलें भक्ती संगीत न्ही, पयलीं कृष्णाचें जालें 2003 नीळ रंगान। ताजे नंतर गणपतीचें जालें जें हांवें बरयल्लें 2014 आनी हें तिसरें तें दामबाबाचें। सो अणभव म्हणल्यार कितें, हें काडपाचो इच्छा म्हणल्यार कितें खबर नाशिल्लें हांव काडटलों म्हणून। तें अशें घडलें म्हणल्यार कितें की 2 म्हयने पयलीं अशोक जी पत्की गोंय आशिल्ले आनी सानवेळांत घेवन सकाळीं म्हणपाक खंय या, आमी अशें पासयया खंय तरी, बिचार या काय आनी खंय या, म्हणल्यार जामावले या, अशेंच जामावले या। आनी जामावले गेले त्या दिसा पिंडिका आशिल्ली, त्या दिसा आमकां कांय खबर नाशिल्लें, आयतार आशिल्लो आनी पिंडिका काय रामनम। आनी त्या दिसा भावेश जामावलीकार तो आयलो, सगळे जातकर फोटो बी काडटा पळय, अशोक पत्की येतकर सगळे जमले, फोटो काडलो आनी वता म्हणपालो, दिबाई म्हणपालो आनी कांय नवें ना? हांवें म्हणलें ना रे बाबा, खूब जालें म्हणलें, 8 वर्सां पयलीं 50 सॉंग जालीं, खूब जालें। आनी हांव जप्प करून कितें तरी स्ट्रायक जालें तकलेन एक 3 सेकंडां भितर। हांवें म्हणलें नवें ना, काडया म्हणलें। कित्याक तुवें विचारलां, म्हाका विचारलां, अशोक पत्की आसा हांगा, दामबाब आसा हांगा, दामबाबाचेर म्हणलें काडया। तें म्हणलें वेगळे तरेन काडया। सो थंयच्यान तें चालू जालें। आनी मागीर ताका चाल लावन मागीर थंयच्यान आमी फातर्प्या, सकाळ फुडें घालोवपा जाय सकाळ। फातर्प्या वता तेन्ना हांवें गाडयेन पत्की सरांक सांगलें की म्हाका एक गीत कर की तें टाळ बी घेवन तशें नाका, अभंग टायप आनी आळंदीचें तशें नाका, म्हाका एक रिदमीक कितें जाता तशें, जेणे करून आमच्या जे इफी सारक्या हातून इव्हेंटांनी कोणी गावपाक शकता, नाचपाक शकता। आनी दामबाबाचें जावना अशें। सो मागीर ताजेर रिसर्च करपा जाय, दामबाब रिसर्च करपा जाय। तर रिसर्च करपा खातीर ताजे खूब अवतार आसा दामबाबाचे, विष्णू आनी कृष्ण आनी हें तें। सो ताजें तें सगळें सोंपयलें हांवें डॉक्टर राजे पवाराचेर। आनी तांणी मागीर अशोक पत्की रोखडें वतकर विथीन अ वीक म्हाका ताजो ट्यून धाडलो। सो ट्यून धाडलो ताणें, तो स्क्रॅच करता। ट्यून धाडप म्हणल्यार कितें, पयलीं आपूण एक गीत बरयता, तें मराठीन बरयता नाजाल्यार हिंदीन बरयता, आनी मागीर तो हांगा धाडटकर मागीर ताजेर आमी कोंकणीन त्याच चालीचेर कोंकणीन करता। सो तें ताजें काम सगळें सोंपयलें राजे पवाराचेर आनी ताणें रोखडेंच करून धाडलें। आनी मागीर ताजेर एरेंजमेंट जालो, एरेंजमेंट जावन रिकॉर्डिंग बी जाता म्हणसर 1-2 म्हयने गेले। तुमचे आतां मेरेन तुजे विणे, नशा तुजी, 9, सोबीत सफर, हजार जैतां
अशी साबार सिडीज आयल्यात आनी ह्या साबार सिडींतल्यान भारतांतल्या ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ अशा गायकां कडच्यान तुमी गावन घेतल्यात. सो हो सिडींचो जो प्रवास आसा तुज्या विणीच्यान सुरवात जाल्लो तो कसो आयलो तुमच्या तकल्यान, म्हणजे कितें तरी करया कोंकणी संगिता खातीर? आमी भुरगेपणा पासून कोंकणी आयकत आयल्यात. मराठी तर आयकताच, हिंदी आयकताच, कोंकणी गोंयकार म्हणटकच कोंकणी आयकतात. सो कातरां पयलीं भुरगेपणान कातरां आसतालीं, गितां चड जायनाशिल्लीं. म्हाका तर याद जायना गितां चड जाल्लीं. फक्त चान्न्याच्या राती एक आयकूं येतालें. आयली ती थोडी मुंबय आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान आयली उदय बाबान बरयल्लें तें आयली, पूण तशी ताजो जो प्रचार जावपा आशिल्लो पळय तो जालो ना. आनी जेन्ना 2003 जेन्ना हे जे कल्चर आयनॉक्स कल्चर मल्टीप्लेक्स कल्चर आयलें पळय तेन्ना तींच वाजिल्लीं गितां. मदीं कितें जालें 90च्या दशकान 2 कॅसेटी आयल्यो, मळब लजेलें आनी दर्याच्या देगेर अप्रुपाचें. आनी आमी जे कोंकणींतल्यान आमी जी नाटकां बी करताले महाविद्यालयीन विद्यालयीन आनी मागीर हाजेर कला अकादमीच्या स्पर्धेन ती बंद जालीं. मडगांव सारक्या शारांनी नाटकां करपाची बंद जालीं. आतां बंद जाता कितें जाता, कितें तरी एक्टिविटी करपा जाय. एक्टिविटी आमचे कडेन गीत काडप म्हणल्यार तूं एकटोच करपाक शकता एक्टिविटी ती. नाटक करप म्हणल्यार एक 15 जाणां जमोवपा जाय, 2-3 म्हयने येसायो मारपा जाय. सो ती त्या खातीर एक म्हणलें की एक गितां करुया जी वेगळी, ताका नवो जो यूथ वर्ग आसा, युवा वर्ग तांकां तेच्या लागीं येवन पदां कडेन कोंकणीच्या असो एक हावेस दवरून ताजो थंयच्यान सुरू जालें. तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे की नवीन कितें तरी दिव्या संगीता भितर, आनी तें नाविन्य जें आसा तें आमकां प्रत्येक पदा मदीं दिश्टी पडटा. तुज्या विणे धरून आतां जे लेटेस्ट सिडींतलीं जीं गितां आयल्यात तातूंत भितर, आनी तुमी गीतकार किंवा गीत जेन्ना निवडटात तेन्ना खूब काळजी घेतात, सामकी केअर घेतात. कितें निकश आसतात तुमचे गितकार ठरयतना आनी गीत ठरयतना? गितकार जे एक गीत आयलें ताजो जो आवाठ आसा गिताचो, तो आवाठ खंयचो गितकार बरो बरोवपाक शकता. म्हणजे तशें हिंदी भितर आनंद बक्षी आशिल्ले, गुलशन बावराची एक वेगळो तरा आशिल्ली, प्रत्येकाल तरा, गुलजाराली वेगळी तरा. सो तशें हांवें गोंयकाराच्या भितरूय बी ज्यो तरा आसा ताजो स्टडी केली. खंयचें गीत मनोहरराय सरदेसाय बरें बरोवपाक शकता, खंयचें गीत साई पाणंदीकर बरो बरोवपाक, श्रीधर बरोवपाक शकता, राजय. हय. पूण तें ताका दिवन ताणें ताजेर समजा ताजेर न्याय दिलो ना जाल्यार हांव चेंज करता. मनोहरराय सरदेसायान बरयल्लें हांवें चेंज केलां आनी मागीर आनी कोणा कडल्यान बरोवन घेतलां तें बी. कित्याक त्या गिताचेर हें जावपा जायना, अन्याय जावपा जायना. म्हणजे इतले व्हडले गीतकार आनी म्हाका दिसता इवन गायकां कडच्यान गावन घेतिल्लीं गितां सुद्दां तुमकां आवडलीं ना जाल्यार तुमी गायक सुद्दां चेंज केला. गायक सुद्दां चेंज केला. म्हणजे तें इतले तातूंत भितर बारीकसाण आनी तातूंतल्यान द बेस्ट येवपाक जाय कोंकणी भितर, हो ध्यास आनी हें ध्येय. ह्या ध्येयांतल्यान बऱ्यांतली बऱ्या गायकां कडच्यान गावन घेतिल्लीं सुद्दां जर आपल्याक मनाक पटलें ना, समाधान जालें ना, जाल्यार तें परत दुसरे गायका कडच्यान गावन घेवन तें लोकां मेरेन पावोवपाचें दीप बाबाचें जें हें आसा स्पिरीट तें खूब तोखणायेचें. दीप बाब, कोंकणीच संगीत मुखार व्हरचें अशें कित्याक दिसलें? कित्याक कोंकणी संगीताच्या मार्केटिंगा कडेन येतले आमी मुखार, पूण कोंकणीच संगीत अशें कित्याक दिसलें? जेन्ना पयलीं जी आमचे म्युजीक आल्बम आयलो तुजे विणे, तेन्ना कोंकणी कितें आमी काय गोंयांत रावन काय मराठी, आनी मराठी इज अ देश, 12 कोटीचो देश आनी आमी 15-18 लाखाचे. सो मराठी खातीर आनी दुसऱ्या भाशां खातीर करपी खूब जाणां आसात आनी जायत आयलां. आनी हांगा नीच म्हूण आसता पळय, नीच कोंकणी भितर आसा. एक पोकळी, पोकळी ती कोंकणी भितर आसा. ती पोकळी कोण भरून काडटलो? आमी गोंयकारान भरना जाल्यार आनी कोण करपाक शकना. सो जेन्ना त्या कामा खातीर पयशांची तजवीज जाय, ताका उमेद जाय, ताका वेळ जाय आनी तिनूय हांचो संगम जावपा जाय. तुका वेळ आसा, पयशां तजवीज ना, नाल्यार उमेद आसा आनी वेळ ना. सो तिनूय संगम जावन तें येवप न्ही. सो ताजे खातीर म्हणल्यार कोंकणी खातीर कोंकणीच. मागीर म्हाका कितल्योश्योच ऑफरी आयल्यो, तातूंतल्यान तुजे विणे म्हणजे मराठीन केलें. मराठीन करून तें निरंगान आसता आनी राधा बावरी जालें, तें फामाद जालें महाराष्ट्रभर गाजलें. फुडले प्रत्येक सिडीन म्हाका ऑफर येवपाक लागल्यो बॉम्बेच्यान. म्हाका तुमचे कडेन कंटेंट आसा इतलो, तुमी मराठी करुया म्हणून. हांवें म्हणलें ना, कित्याक तुजे विणे मागीर कितें जाता, हाजो बॅलन्स वता. मागीर मराठींतल्यान कोंकणी केलां काय कोंकणींतल्यान मराठी केलां तें लोकांक कळना.
कित्याक मराठी सांगूं तशें महाराष्ट्रा इज अ सागर व्हडलो 12 कोटीचो, अमेरिके पासून सगळे कडेन आसा न्ही, आनी आमकां तें मागीर दिसतालें की आनी 25 वर्सांनी दिसतालें की मराठींतलें कॉपी मारलां कोंकणीन म्हणून. एक्चुली इट इज अशें ह्या भशेन. पूण हांवें म्हणलें नाका, म्हाका पयशे बी नाका, कित्याक मराठीन तुका मार्केटींग चड जाता, हें जाता, नाका म्हणून हांवें थंय स्टॉप केलें. तुजे वेळार एक एक्सपेरिमेंट म्हणून केलो आनी रिक्वेस्ट केलो जे गायक आशिल्लो पळय स्वप्नील बांदोडकर, तेन्ना नवोच उबरतो गायक आशिल्लो तो, म्हणपाक आपल्या कडेन कांयच ना, आनी हांवें फस्ट ताजे कडेन गाळून घेतिल्लें तुजे विणेंतली 2 गितां, ती मोग तुजो गो बी. सो तो म्हणपाक आपल्याक रिक्वेस्ट की आपल्याक कांयच आल्बम ना, आपल्याक हें करपा दी म्हणून तो एक करुया म्हणलें चल. तो बी म्हजे खातीरूय बी एक प्रयोगूच न्ही, एक एक्सपेरिमेंट पळोवया म्हणून. तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफूल जालो तांचे खातीर, म्हजे खातीर आमचे खातीर गोंयकारां खातीर कांय जालें ना सक्सेसफूल, कित्याक आमचे कडेन हें आसात न्ही. राधा ही बावरी ह्या एका गितान म्हाका दिसता स्वप्नील बांदोडकराक सेलिब्रिटी केलो महाराष्ट्रांत. एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय, दीप बाबान जें सांगलें की आमी मराठींतल्यान आमची सर्जनशीलताय व्यक्त करपाक शकतात, प्रेजेंट करपाक शकतात, पण ती करपाक महाराष्ट्रा भितर जवळ जवळ 11 कोटीचो जनसमुदाय आसा, 11-12 कोटींचो. हिंदींतल्यान करपाक शकतात, पण त्या खातीर जवळ जवळ 70-80 लाख एनदर इंडियन्स आसात. पण कोंकणीची सेवा करपा खातीर आमचें सगळेंच पॉप्युलेशन कोंकणीचें 50 लाख, तातूंत भितर गोंया भितर आमी हार्डली एक 17-18 लाख, आनी तातूंत भितर कोंकणी मनीस, नीज कोंकणी मनीस हार्डली एक 12-13 लाख. आमी जर कोंकणीची सेवा करनात, गितां चित्रपट जर आमी कोंकणींतल्यान निर्माण करनात जाल्यार ते कोण करतले? आनी तें करता आसतना बेस्ट करतलो, आनी हांव म्हजे कोंकणींतल्यान अशें दितलो जें फाल्यां मराठींतल्यान कॉपी जातलें, जें हिंदींतल्यान कॉपी जातलें, अशे तरेचो ध्यास दीप बाब दवरतात, त्या तरेन काम करतात. दीप बाब, तुमी व्हडल्या व्हडल्या गायकां बरोबर काम केलें, पण कोंकणी गावन घेतले तांचे कडच्यान, छान शंकर महादेवन, हरिहरन आनी कितलीशींच वळेरी व्हडली नांवांची. कितें अणभव ह्या व्हडल्या गायकां बरोबर काम करता आसतना? गायक अणभव म्हणल्यार ते सामके प्रोफेशनल म्हणून येवप आनी तांचे इवन गोंयकारा कडेन तुवें काम कोंकणी म्हणून घेवप एकदां ताका वेळ चड वता, तांचे कडेन वेळ कमीत कमी वेळान ते रोखडे पिकअप करता. म्हणजे इतलें वर्सां करून आयल्या रिकॉर्डिंगां बी करून सामकें परफेक्ट जाल्ले आसता ते. सो ताका येवन फक्त तो उच्चार सांगलो, हें सांगलो, मागीर रिकॉर्डिंग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, आनी तातूंत मागीर खंय उच्चाराचेर वड सकट जालें जाल्यार तें सांगपाचें तातूंतल्यान, आनी ते इतले डावन टू अर्थ आसता म्हणून ते व्हडले गायक जावपाक पावले. इगो, अहंकार झिरो. ते अजून अशोक पत्कीच्या तेन्ना अशोक पत्कीन खूब ज्या कार्यावळीन सांगलां, शंकर महादेवान बी जेन्ना वर्ल्ड चल्ले पळय ताणेंच ताका हातभार लायिल्लो, जी जिंगल बी म्हणपाक. शान बी ल्हान आसतना आवय घेवन आयिल्ली, हाका कितें तरी काम दी. सो अशोक म्हणून ते अजून अशोक पत्कीक अशें मानतात. आतां हातूंत थोडे अशें आसा की अशोक पत्कीच्या वयर चल्ल्या आनी अहंकारान गोबोर जालो आसा तांचो, अशें कलाकार आसा, पूण तांचें नांव सुद्दां जावना. म्हणजे अशोक पत्कीक एकदां वायट दिसता की आपणें मुखार काडिल्लें ते मुखार पावपाक पावलें ना न्ही. पूण शंकर महादेवन शान सारके ते अजून ताका देव मानता, कित्याक तुजे शिवाय आमी मुखार इतले लेवलाचेर पावपा ना. पूण तो कोंकणी खातीर येता. शानान मराठी अजून महाराष्ट्रान रावता, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबय. मराठी पद एक म्हणना आसतलें पयरूच, 1-2 वर्सां पयलीं. आमची 10-15 मराठी सॉंग म्हणली, कोंकणी सॉंग म्हणली. ती कित्याक येता की पत्की कडेन बजेट, शाना कडल्यान मराठी पद म्हणपाचो पत्की कडेन बजेट नासता, प्रोड्युसर नासता. मराठी म्हणपाक सुद्दां ते आपयना. आनी आमी गोंयकारांनी जावन शंकर महादेवनान 8 म्हणली, हरिहरनान 3 म्हणली. सो ताका बजेट लागता. म्हणून हांव एक इन्सिडंट सांगता. एक कलाकार व्हडलो, हांव नांव घेना, मडगांव रवींद्र भवनान प्रोग्राम आशिल्लो, ताजो स्टुडियो आसा, ताज्या स्टुडियोन आमी थंय गितां करतात. आनी ताजी पयलीं हिंदी पदां आसा, बॉलिवूडांतलो कलाकार जुनो. ताका विचारलें हांवें की तुजे कडेन स्टुडियो आसा, तुजे कडेन आवाज आसा, तुवें कितलींशींच पदां तुजी फामाद जाल्लीं आसा मराठींतली, कोंकणी हिंदींतली, तूं हिंदी कित्याक काडना सॉंग थोडी, भक्ती गितां आसा, मराठी आसा. ताणें म्हाका सांगलें की लक्ष्मी कोणा कडेन वाट लावायला आसते का म्हणून. ही उतरां म्हणी प्रोड्युसर आय तर काडया, पयसो कित्याक आपूण खर्च करपाचो, फक्त स्टुडियो आसलो, आवाज आसलो म्हूण ना, ताका मुखार ताका प्रदर्शीत करपा जाय, हें करपा जाय. मागीर हांवें म्हणलें हांव गोंया रावून इतलें 15 लाखाचें गोंय, तातूंतले 5 लाखाचे आमची कोंकणी खंय पावता ती म्हाका खबर ना. कारवार म्हयने पावता काय ती काणकोणच्या पैंगीण म्हूण रावता ते म्हाका कांय खबर ना.
पणजे म्हणसो पावता काय पेडणे म्हणसो पावता. ताजी स्टडी केली न्ही जाल्यार अजून तुजें विणें थोड्या लोकांक खबरूच ना असं म्हणून. खबरूच ना. केपें सारकेच्या म्हालान काल आमी येतना तुजें विणें म्हणून ताका आयकूंक गेलें नासता. कित्याक आमचे कडेन एक आमचें दुखणें गोंयचें की आमचे कडेन एंटरटेनमेंट चॅनल्स ना. महाराष्ट्रान कितें जाता 25 चॅनल्स ETV म्हण ZTV मराठी म्हण फक्त एंटरटेनमेंट आनी गोंयकारांनी तातूंतच आतां घुसपल्या. एंटरटेनमेंट म्हणल्यार सदांच पदां नाल्यार नाटकां आनी सिरियल्स हातूंतल्यान तुका एक्सपोजर मेळटा. आमकां एक्सपोजर मेळना. आमकां एक्सपोजर कशें मेळपाचें. आतां वॉट्सॅपांतल्यान एक्सपोजर जाता तितल्या पुरते. त्या 2003 बी आनी मागीर एक रिलीज जाता तूं एक दूख आसता. अरे बाबा लोकां म्हळ्यार पावपाक कित्याक काडप तें. लोकां म्हळ्यार पावपाक जाय. कशें पाडटलो पेपराचेर प्रेस नोट दिवन. तेन्ना हांव प्रेस नोट दितालो. हांव रावतालो. प्रेस नोट येता पेपराचेर इतली परिस्थिती आसता. आतां तरी वॉट्सॅपा खातीर आनी बाकी सोशल मिडिया खातीर लोकां मरेन थोडी तरी पावता. एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय जी दिबाबान सांगली की तूं केदोय व्हडलो सर्जनशील कलाकार आसत पण जो पर्यंत तुजे कडेन नम्रपण ना, जो पर्यंत तो रियाज ना, जो पर्यंत तें घेवन बसप म्हणटा तें ती वृत्ती तुजे कडेन ना तो पर्यंत कलाकार व्हड जावपाक शकना, तिगपाक शकना समाजां भितर, संवसारा भितर, आपल्या रसिकां भितर. आनी म्हणून शंकर महादेवान आसत किंवा शान आसत, हरिहरन आसत आनीकय वळेरी खूब व्हड आसा जांचे कडच्यान दिबाबान गितां गावन घेतल्यात. हे सगळे लोक डावन टू अर्थ आसात, तांचे पांय जमनीर आसात म्हणूनच ते व्हड जावपाक पावल्यात. सगळे जे आमचे तरणे कलाकार सर्जनशील आमचे पळोवपी आसात आनी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की आमी कितलेय व्हड जरी जाले तरी आमचे पांय जमनीर आसपाक जाय. दिबाब तुमी अशोक पत्कींच्या बाबतींत उलयले, खूब मोठें नांव आनी एक आदराचें नांव, रिस्पेक्टेड. तांचे बरोबर काम करता आसतनाचो अनुभव कितें? तांचे बरोबर काम म्हणजे तांचे खातीरूच हांव इतलें करपाक पावलो. येदो व्हडलो मनीस जावन सुद्दां तांकां सामको महाराष्ट्रांत ताका लता मंगेशकर अवॉर्ड, महाराष्ट्रा हे नॅशनल अवॉर्ड सगळे करून सुद्दां तांचे कडेन जो अप्रोच करपाचो जो म्हजें हें आशिल्लें पळय. आनी आतां हें सुद्दां दामोदराचें सॉंग सुद्दां आतां गोंयांत येयल्लो आनी म्हाका एक जपून स्फूर्तीशी आयली कोरया म्हणून. कित्याक मदींच अशें बंद अशें जाल्लें न्ही 8 वर्सां पयलीं. सो तांचे खातीरूच म्हाका सहवासान तांच्या हांव मुंबय गेल्यार म्हजे कितलेशे फ्रेंड आसा तरी हांव तांकां फोन मारना, अशोक पतीक फोन मारता आनी एक सांजवेळ ताजे बरोबर मागीर तो म्हाका खंय स्टुडियोन घेवन वता. तेंच एक उमेद येता. स्टुडियोन घेवन वता, खंय अवॉर्ड फंक्शनाक घेवन वता. खुबदां जालां अशें. तुम्ही हालींच रोटरी क्लब मडगांवचे अध्यक्ष म्हणून सुत्रां हातांत घेतल्यात आनीक तुमचो आतां मेरेनचो सामाजीक वावर वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांनी आनी सदांच तुमचें काम करता आसतना तुमची एक स्पेशलिटी आसता. तुमी लोकांनी माडयिल्ल्या वाटेन चलनात, तुमी कितें तरी वेगळी वाट सदांच आपणायतात. सो रोटरी क्लबाचे अध्यक्ष म्हणून तुमी हालींच चार्ज हातांत घेतला. ताचे खातीर परबी पयली गजाल म्हळ्यार. आनी कितें मोख दवरल्या फुडल्या वर्सभरा खातीर? मोख जी एक तर म्हणल्यार रोटरी क्लब ऑफ मडगांव हो जुनो क्लब पोन्नो 60 वर्सां तो अंदू आनी हांव 60वो म्हणून अंदूच्या वर्सा कितें तरी नविदाद करची तुवें म्हणटा तशें सम इनोवेशन मडगांव हातूंत तें चालू आसा. आमी पर्यावरणाचेर पयलीं पर्यावरण म्हणल्यार फक्त बॅनर घेवन दाखोवपाचें न्ही, तें रसातळान वचून करपाचें. आतां प्लॅस्टीकच्यो पोतयो समजा, प्लॅस्टीक पोतयो आमकां दिसता प्लॅस्टीक पोतयो फक्त ते पॅम्फलेटां छापलीं, फ्लायर धाडले म्हण प्लॅस्टीकच्यो पोतयो वचपाना. आमकां ऑल्टरनेटीव दिवपा जाय लोकां खातीर. सो म्हजी मोख आसा 1 लाखभर हाज्यो पोतयो करपाच्यो आनी दिवपाच्यो कपड्याच्यो आनी डिस्ट्रिब्युशन करपाचें फक्त मडगांवां. कित्याक आमचें गोंय व्हडलें आसा. फक्त आमी टार्गेट मडगांव धरलो न्ही, जशें इंदोरा भारता भितर इंदोर शहर आनी इंदोर शहर इतलीं वर्सां आतां ते नितळ शहर म्हूण करतात. प्रत्येकाक आतां लज दिसता एक पानपरागाची वडोवपाक रस, तशी लज दिसपाक जाय प्लॅस्टीकची पोती घेवन हातान वचपाक. ही लज दिसपाचें अवेरनेस करची पडटली प्रत्येकाक. आतां आमी प्रत्येक कडेन प्लॅस्टीक आनी तें नुस्तें हाडटाना प्लॅस्टीक पयलीं आमी पोती घेवन वताले पळय, तो अवेरनेस मोठ्या प्रमाणाचेर जावपाक जाय. हें आतां खंय कितले मणसो सक्सेस जातलो ना, पूण आमी सुरवात करतले हातूंतल्यान. फाटलीं 20 वर्सां तुमी सातत्यान कोंकणी संगीताची सेवा करतात, अभ्यास करतात, रिसर्च करतात. कोंकणी संगीताची खाशेलेपणां तुमकां कितें दिसून आयल्यांत? स्पेशलिटीज डिफरंट बाकीच्या संगीता परस? तो एक व्हडलो रिसर्चाचो भाग. तातूंत खाशेलेपण तातूंत सुगम संगीतूय आयलें, तबलें आयलें आनी लॅटिनूय आयलें.
कोंकणी संगिता भितर चड तरेचे सो इट्स बेसिकली वेस्टर्न आनी इंडियन हाचो संगम आमकां ते तुमचोच एक कार्यावळ आशिल्ली पयलीं संगीत महोत्सव जातालो गीत गितार आनी कातार हय हय सो गीत गितार कातार सगळें तिनूय जाता गितूय आयलें कातारूय आयलें आनी गितारूय आयलें आनी बायलीनी सगळें ताजो संगमूच तो पूण तातूंत कितें आसा कोंकणी संगीत म्हणल्यार कितें थोड्यांक दिसता की धालो आनी फुगड्यो तशें महाराष्ट्राचें फक्त लावणी न्ही महाराष्ट्र म्हणल्यार एक लावणी येता नाजाल्यार पोवाडे येता शिवाजीचे ओरिजिनल आसतलें आमच्यो धाल्यो फुगड्यो येता पूण मागीर जी मेलोडी आसा पळय ती मेलोडी म्हणल्यार कोंकणीचीच मेलोडी आनी हिंदीची मेलोडी जावपाक शकना मेलोडी इज मेलोडी हाजेरूच न्ही ती रागाचेरूच आसता ती मेलोडी न्ही सो ती अमक्याच हाजी म्हूण ना आनी आमचें एक हें आसा पळय एक पॅटर्न जाल्लो कातराचो पॅटर्न सो कातराचो पॅटर्न आमकां कितें जालें की कोंकणी म्हणल्यार कातरां म्हणल्यार अजून सुद्दां गितां सांता मोनिकाचेर गितां वाजयना पूण अजून उंदरा म्हज्या मामा वाजता थंय या मया या वाजता पूण गितां वाजयना कित्याक तो आमकां खबरूच ना आमची ऑल इंडिया रेडिओ तातूंत ताणें वांटे घाल्ले आसा ते अजून वांटे आसा गिताची कार्यावळ कातरां कार्यावळ हांवें गीत गितार कातार म्हणून सांगलें एक करा आनी दोनी मिक्स जातले सो दोनी समाजांतले लोक दोनी आयकतले सो हे वांटे घालता कित्याक तो आनी तें आयकुपाक वचना तुमी जे प्रयोग केले 2003 सावन तातूंत भितर हो हे मुद्दाम आयला जाणीवपूर्वक तुमी तो प्रयत्न केला की एखादें कोंकणी गीत हिंदू समाज क्रिस्तांव समाज म्हणजे कातार आनी गीत हांचो मिलाफ जावन एकठांय बसून सगळो समाज कोंकणी समाज म्हणून आयकताले ह्या सिडी भितर वेगळे वेगळे गायक आयले ज्येश्ठ गायक आमी जाचो उल्लेख केला शंकर महादेवन हरिहरन सगळे आनी तांचे बरोबर एक अशें गीत आसा जातूंत भितर तुमचोय आवाज लाभिल्लो आसा सो तें गीत आयज आमच्या पळोवप्यांक म्हणून दाखोवशात म्हजे आसता आवाज गीत गाण्याचो न्ही प्रोज त्यो एक दोन लायनी तें गीत जालें हांव ताजे पयलीं तो इन्सिडंट सांगता तें गीत म्हणिल्लें मुंबयच्या गायिकेन आनी ताजो जो प्रोज आशिल्लो तो आनी कोण तरी गायक वेरी सिनियर गायक म्हणपा आशिल्लो सुदेश भोसले नांव घेता कित्याक हांवें एकदां घेतिल्लें आनी मागीर सुदेश भोसले बी रिकॉर्डींग जालें आनी वतकर मागीर म्हाका ताजें रिजेक्ट केलें बिकॉज ऑफ सम प्रोनावन्सिएशन आनी मागीर हांवें डब केलें तें सो तें गीत तो दीस तुका याद जाता सोपूत घेतिल्लो आमी दोगांयनी केन्नाच पयस वचची ना म्हणून आनी अचकीत एक वादळ आयलें आनी घेवन गेलें तुका आनी म्हाका पयस सामकेंच पयस सो हे तातूंतलो एक प्रोज आनी हांगच्यान मागीर फिमेल वॉयस स्टार्ट जाता तूं येना अशें करून या 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 आनी सुंदरच जालो तो एक वेगळे तरेचो प्रयोग कोंकणी भितर घडये कोणें पयलीं केल्लो आसात पूण जो लोकप्रिय जालो एक ट्रेंड म्हणून हें जालो तातूंत भितर हो पयलो हें तुमच्या मोस्ट ऑफ द गितांची जी एक हें आसात स्टायल ती पयलींच चाल आनी मागीर गितां कोंकणी भितर असो प्रयोग पयलीं केन्ना जालो नाशिल्लो ताजे बद्दल तें हाणें म्हणटा तशें भुरगें पयलें की आंगलें पयलें शिवून दवरता आनी मागीर भुरगीं जाता न्ही हांवें दोनी हें केलें दोनी केलें एक एकदां कितें जाता गिताचेर चाल सारकी लागना कितलींशींच गितां रिजेक्ट केलीं हांवें गीत धाडप चाल सारकी रावप ना एकदां चाली धाडटा तातल्यो चाली म्हाका 5 चाली धाडल्या तातल्यो 2 आवडटा नाजाल्यार 1 आवडटा सो दोनी प्रयोग करून आनी बाबा चालीन बरोवपा जाल्यार तें मिटराचेर बरोवचें पडटा मिटर आसता न्ही सारको तो चाल तो धाडटा न्ही आनी तो डमी वर्ड्स घालता हिंदी घालता डमी वर्ड्स ताचेर बरोवपा जाय सो ताका जमपा जाय कोण लेखकाक जमपा जाय तें बरोवपाक प्रत्येकाक जमना तातूंतय बी एक गीत हाका जमना ताका दिवन करून तें घासून पुसून तें निमाण जावपा जाय निमाण कितें जाता इतलें करूनय बी एक नशीब आसता गिताचें म्हजें आनी तुजें आनी गायकाचें न्ही गिताचें नशीब आसता तें खंयचें गीत कोणाक आवडटलें कितले लोकांक आवडटलें खंयचें हिट जातलें तें म्हाका आनी तें रिकॉर्डिंगा वेळार कांयच खबर नासता सगळें एंग्जायटी आतां हें सुद्दां दामबाबाचें कितें केलां अजून म्हाका रिलीज कालूच म्हणलें गौतमीक की 2003 तुजे विणे आनी नील रंगान जें रिलीज फंक्शन जाल्लें तेन्ना म्हाका जी एंग्जायटी आनी हुरहूर आशिल्ली पळय ती अजून 20 वर्सांनी ती हुरहूर एका गिता तीच उरल्या लोक मागीर कितें जाता एक लोकांक आवडणारें कितें केलें इतलें
करून अशें जावपाक शकता. काल हे गीत रिलीज जातनाच तुमची आतां मेरेनची 50 गितां आशिल्ली USB पेन ड्रायव्ह काल रिलीज जाला. ताजे बद्दल सांगात आनी कोणाकय सपोज तो जर मेळयतलो जाल्यार कशे तरेन तो मेळों येता ताजे बद्दल. तातूंत आतां कितें जालां, पेन ड्रायव्ह जाल्ले कारणान ती 8 GB आसता आनी ताका एक व्हॅल्यू आसता 8 GB आनी एकूच गीत घातलें जाल्यार ताका कॉन्टेंट जाय. म्हाका कितले कडल्यान आतां अजून म्हाका म्हयन्यांतल्यान 1-2 तरी फोन येता की ही CD खंय मेळटा, ती CD खंय मेळटा. हांवें म्हणलें ही CD खंय मेळटा ती म्हाका खबर ना आनी म्हजे कडेन ना म्हणून. सो तो कॉन्टेंट लोकांक दिवपाक ते युट्यूबाचेर कितें जाता, युट्यूबाचेर तितलेंच पळोवन वता. म्हजोय आजो आशिल्लो की पयलीं युट्यूबाचेर घालचें आनी ओगी रावचें म्हणून हें गीत. म्हाका लागना. मागीर म्हणलें हें सगळ्या कडेन पावचें, कित्याक परतें पावपा जाय. हें अजरामर जो हें जाला पळय, कोंकणी खर्च जाला नाजाल्यार जो आमी इतलें क्रिएशन केलां तें अजरामर उरपा जाय. एक 50 वर्सांनी सुद्दां तो उरपा जाय म्हणून ताजो हो प्रयत्न तो. सो तातूंत ते 50 तातूंत घाल्या ती CD ती पेन ड्रायव्ह, ताका पेन ड्रायव्ह न्ही, म्युजीक कार्डूय म्हणटा आनी USB म्हणटा ते आमी दवरला. तातूंत आमी आतां सद्या आमी एमेझॉनाचेर बी घालूना, पूण ताजो एक WhatsApp नंबर दिला, ताजे GPay केल्या, ते होम डिलिव्हरी दवरल्या. आनी थोडे कडेन मडगांवां माया बूक स्टोर्सार मेळटली आनी जामावले ते आनंद भवन तातूंत दवरल्या. पणजे बी अजून हांवें अजून दवरुना, पूण मुखार जम तशेंच दवरप जातलें. कालूच जालां न्ही. मुखावेले संकल्प कितें आसात? मुखावेले संकल्प सद्या तरी कांय ना. जशें ट्रिगर जातलें पळय, घडटलें पळय, तें निसर्गान घडपाचें. तशी उमेद येवपा जाय, तसो वेळ मेळपा जाय, तशे पयशे येवपा जाय. तिनूयचो संगम जातकरूच कितें तरी घडटा. संकल्प आसता ते एनावन्स केले न्ही ते आनी जालें ना न्ही जाल्यार ती निर्शेवणी येता. एक्सपेक्टेशनूय हांव कमी दवरतां, एक्सपेक्टेशन चड दवरना. पूण कितें जाता तातूंतूय आनंद मेळटा मागीर. दॅट्स ऑल. आयज बेजिकली कोंकणी संगितांत जें दीप बाबाचें योगदान आसा आनी तें वेगळें आसा, आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. जाणी आयकल्यात तुजे विणे धरून हजार जैता मेरेनचो प्रवास सिडींचो, कोंकणी सिडींचो एक वेगळो आयाम कोंकणी संगिताक दिवप. आनीक जशें सांगलें शान सारक्यान मराठी वातावरणांत रावन सुद्दां महाराष्ट्रांत रावन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्रा आनीक मराठी गितां गायलें ना पूण कोंकणी गितां गायल्यांत. तशेंच शंकर महादेवन सारको येदो व्हडलो गायक आनी ह्या सगळ्यां कडच्यान कोंकणी गितां गावन घेवप आनीक कोंकणी गितांक घराघरांनी पावोवप, घरांतल्या काळजा मेरेन पावोवप, हातूंत भितर ते जैतवंत जाल्यात. तांकां फुडल्याय बी प्रवासा भितर संगितांतल्या किंवा रोटरी क्लबाचे अध्यक्ष म्हणून ते सद्याक वावर करतात. बाकीच्या हेर कितलेशाच संस्थां कडेन ते संलग्न आसात. तांच्या ह्या सगळ्या वावरांत आमी यश आंवडेतात. आनी दिपबाब तुमी आमच्या ह्या माळेंत आयले, मुजरत आमचे कडेन भासाभास केली खेरीतपणान कोंकणी संगिताचेर. ताचे खातीर आमी प्रुडंट मिडिया म्हज्या पुराय टिमीचे वतीन तुमकां चडांत चड देव बरें करूं.